विस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सवय आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून तोमासाक म्हळें, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी म्हाका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाड केलो. फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय? जी उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच उस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सोबे आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेय हांव करतलों आनी अशी पुता सोबे बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता.